डेंगू मलेरियाच्यो केसी वचत थंयसर वाडत आसात. बार्देस तालुक्यांचे पयलें जाल्यार कांदोली हेल्थ सेंटर आसा किंवा शिवोली हेल्थ सेंटर आसा, हळदोणे हेल्थ सेंटर आसा, पर्वरी हेल्थ सेंटर आसा किंवा सालिगांव हेल्थ सेंटर आसा, कोलवाळ हेल्थ सेंटर आसा, तशेंच म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटर. ह्या सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी आनी हितून केसी कितल्योश्योच तरी वाडलेल्यो दिसतात. हेच आमी आयज हळदोण्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरान गेले आनी थंयसर मलेरियाची केसी जाणून घेतलेले. केसी कंट्रोलान नासल्यो तरी आसतले. सप्टेंबर म्हयन्यात 20 सस्पेक्ट केसी मेळ्ळ्यात, तशेंच 4 कन्फर्म डेंग्यूचे केसी मेळ्ळ्यात. हेल्थ ऑफिसर रोशन नाजरात हेणें सांगलें की अश्यो जे कितें कोणाक मातसो पासून ताप येयलो किंवा कितें पासून सिमटम आसत जाल्यार रोखडेच हेल्थान या किंवा डॉक्टरा कडेन चलात आनी चॅकअप करून घेयात. तशेंच सरभोंवतणी कितें आसा ते डबके आसात उदक सांठवता तशें किंवा टायर आनी कितें हें बीन कितें तर उदक सांठोवन ज्यो जळारी बीन जातात जाल्यार थंयसर मातश्यो कंट्रोल हाडात आनी खबरदारी घेयात म्हणून. तशेंच तेंचे काम पासून जालें फोगींग आनी कितें वखद मारप हें सगळें पासून चालू आसा. तशेंच प्रायमरी हेल्थ सेंटर हळदोण्यान एक कार्यक्रम केलो. तेंच्यांनी ज्यो पाले झाडे ज्यो भाजी आसात आनी कितें आसात जी फूल झाडां किंवा गार्डनान जी झाडां जातात ती वखदाक लागून कितें वखद तेचे यूज जाता हेचे अवेरनेस तेंच्यांनी केला. As far as the dengue cases are concerned under primary health center jurisdiction of Aldona, in the preceding months, January to July, we had only about 36 suspected cases and confirmed 7. So 7 cases from January to July. Okay. In August, there was a rise in suspected cases. So we had 20 cases in August as suspected dengue in our whole jurisdiction and confirmed were only 2. While in September also the figure has remained same of 20 suspected, only number of confirmed has increased to 4. Now this good control has been achieved due to the constant effort of my staff under each health wellness center under the jurisdiction of PHC Aldona. They have been conducting weekly, every Saturday, anti-container drives ward wise, targeting those wards where they feel the containers would be maximum, and that strategy has really given us wonderful results. Just before the Ganesh festival, for 2 weeks they did an additional anti-container drive in all the villages. They mobilized staff from even the other sub-centers and health wellness centers to help them in the drive, and we were able to destroy a number of containers throughout all the villages and wards of our jurisdiction. That is why in this last Ganesh week, we practically just had 2 cases of 2 suspected and 1 confirmed. Now with the rains that have just come in during this Ganesh week, we hope to continue these anti-container drives ward-wise in the villages. Another request to the general public is many a times we have patients coming here after 3 days, 4 days and 5 days of fever, and sometimes we do the test in private and they come NS1 positive. A request to the general public: when you get fever, please come to the health center and get checked for malaria and dengue. We have the kits, we do it, the antigen kit, and if at all you have done the test in positive, make sure as soon as you get the report to inform your health wellness center in your village or any one of us here at the primary health center. The patient need not come. Just give us the details so that our staff can come and do the anti-container drive and the fogging that is required to be done to mitigate the spread of dengue. So if we get information earliest, as soon as the report is positive, we will be able to prevent the spread of dengue and we will limit ourselves to that patient only. So far we are able to prevent the spread even to family members in our jurisdiction by the immediate action taken by my sanitary inspector along with the staff under him for dengue cases. And we hope that with the cooperation of the public,
we will continue and be able to continue to maintain the status of prevention of dengue cases even to family members if reported at the earliest. फुल फॅमिली 5 लाखाचो इन्शुरन्स मेळटा गव्हर्मेंटा कडल्यान. तो प्रायव्हेट हातून सुद्दां चलता. पूण सिलेक्टेड नांवां आसा लास्ट सेन्ससा प्रमाण तांकां स्पेशली त्यांनी हांगा येवन नोट करून आयुष्मान कार्ड आपले करून घेवंक जाय. कित्याक देव ना करो फाल्यां कोणाक कितें त्रास जाले जाल्यार तुमकां खबर आसा मनीस बरो ना जालो हॉस्पिटलायज करचें पडलें किंवा प्रायव्हेट सर्वीस घेवची पडली जाल्यार जायते खर्च येता. ताका लागून गव्हर्मेंटान घेतल्यार टोटली फ्री जाता. पूण प्रायव्हेटानूच ताका वचपाचो ऑप्शन आसतलो आनी ताका इन्शुरन्स एमावंट 5 लाखां पर्यंत त्या फॅमिलीक मेळूंक शकता. तुमकां जर केन्ना असो कॉल आयला जाल्यार हेल्थ सेंटरान येवन आयुष्मान कार्ड कर म्हणून जाल्यार त्या मनशान आयुष्मान कार्ड करपाचें. पूण आभा कार्ड जें आसा तें प्रत्येकान करूंक जाय. तुमचो फक्त आधार कार्ड घेवन येयात आनी ताका तुमचो मोबायल नंबर मात लिंक आसूंक जाय. तो मोबायल नंबर जर लिंक ना जाल्यार ठरावीक आधार सेंटर्स आसा थंय गेल्यार तुमचो रोखडोच ते आभा आनी मोबायल नंबर लिंक करून दिता. करून प्लीज हांगा येयात. हेच्याच बरोबर आनी एक लास्ट गजाल सांगता. थोडी कडेन तुमकां खबर आसा डिजिटल चलता तशें मातशें कांय ठिकाणी फ्रॉड सुद्दां चलता. सो कोणेय फोन करूं आनी सांगू आपूण हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान उलयता, आय डिपार्टमेंटांतल्यान उलयता, प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतल्यान उलयता. फोनार कोणाकूच आपलो खंयचो नंबर सांगपाचो ना, आधार नंबर सांगपाचो ना, OTP सांगपाचो ना. तेणें खंयची फायल धाडली डावनलोड कर म्हटल्यार ती करपाची ना. डायरेक्ट हांगा फुडें हेल्थ सेंटरान या, हांगा बसून कोणाच्या मुखार ते करात. ओके, तुमच्या सेफ्टी खातीर सांगता. कित्याक कांय लोक हेचो फायदो घेवंक शकता न्ही. आमकां खबर आसा ताणें सांगलें हेल्थांतल्यान उलयता म्हणटा तुमी विश्वास दवरूं येता. कितें विश्वास दवरूं नाका. हांगा हेल्थ सेंटरान येवन तुमचें कार्ड करात. अवेलेबल जाता ह्या दिसांनी तायखिळो. ओके, तायखिळ्याचें संस्कृत नांव कितें चक्रमार्द म्हणटा ताका. म्हणजे कितें रिंग वॉर्म जाता, रावंड जे हें जाता, फंगल इन्फेक्शन जाता. तुमी पयलें आसतलें हांगा ताका बेस्ट मेडिसीन एंटी फंगल प्रॉपर्टी भितर आसा. म्हणून ह्या सिजनान जाता. तुमी पयलें आसतलें पावसान लोकांक चडांत चड फंगल इन्फेक्शन जाता. ताका लागून सगळ्यान बरें हेजी भाजी ह्या सिजनान प्रत्येकान खावपाकूच जाय. ओके, प्लस ही पानां तुमी ह्या दिसान जर स्लॅबार उडयली, सुकोवन हेजो पावडर जर करून दवरली वर्सभर उरता, 1 वर्स पिड्ड्यार जायना. जेका खंयची कातीची दुयेंसां आसात त्यांनी 1 चमचो पावडर डेली जर घे, कातीची दुयेंसां परत परत जायना. ओके, इतली बरी एंटी फंगल प्रॉपर्टी आनी वर्सभर तुमी यूज करूं येता. प्लस हे तुमी जर खोबरेल तेलान घालून शिजयलें आनी हेजें तेल जरी करून दवरलें, जे कातीचे रोग जाता, खर्जता, ताका बेश्टे जरी लायले जाल्यार सुद्दां खूब गूण येता. सामकें आपल्या आजूबाजूक भरपूर जाता. फ्री आसा मेडिसीन, घरा कडेन करून दवरच्या. बरीचशी दुयेंसांचेर तुमी घराच तुमी ट्रीट करपाक शकतले. कितें म्हणटा एका जाणा? एक जाणाक कितें म्हणटा? सारकें कुर्डू म्हणटा हेजें नांव. हाजी खबर आहा पळय. कित्याक पयलीं लोकांनी हेजीच वखदां घेतल्या. ह्या दिसांनी जाता पावसाच्या दिसांनी सेम हे काडपाचें आनी सुकोवन दवरपाचें घरा कडेन. 1 वर्स टिकता, कांय जायना. हेजो यूज कितें? किडनी स्टोन जाता किंवा फातर जाता किंवा युरीन इन्फेक्शन जाता, ताका हेजेर रामबाण हेजेर आनी दुसरो उपाय ना. सांगलें तें काडून ह्या दिसांनी मेळटा जाल्यार फ्रेश घेयात, नाजाल्यार थोडेशें काडून तुमच्या खंय स्लॅबार ना तुमच्या बाल्कनीत सुकोवन दवरात. एक पावडर आसा, सुकोवन घेतली जर तुमी मिक्सरार वाटून दवरली, 1 चमचो डेली सकाळ सांजची घेतली, युरीन इन्फेक्शनाक किडनी स्टोनाक सारकें बरें. आमच्या हर्बल गार्डनानूय आसा तुमच्या आसपासून हे सगळीं वखदां मेळपाची. कित्याक बरीचशी म्हटल्यार तें मेडिसीन आमच्या आसपासूच आसा, आमच्या नेचरानूच आसा. ओके, आनी तरी तुमकां जर एक्स्ट्रा कितें त्रास आसत जाल्यार आमची आयुर्वेदीक होमिओपॅथीक OPD हांगा आसात. ओके, सो जस्ट आयसी इन्फॉर्मेशन तुमकां सांगलां हांवें, सगळ्यांनी लाभ घेवचो. ओके, थँक्यू. प्रुडंटा खातीर हॉटेलाचें नांव श्याम सुंदर फडते.